नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचें उदक न्हंयत सोडिल्ल्यान रगाडा न्हंय दूषित जाता म्हण थळावे बोवाळ मारताले। ग्रामसभेतय हाचेर बोवाळ जालो। पंचायतीक सांगूनय कांयच उपेग जायना म्हण थळाव्यांनी उदकाचे नमुने तपासपाक दिले। त्या नमुन्याचो अहवाल आयलो। गोंय भलायकी संचालनालयाचे अहवाला प्रमाण उदक सामके दूषित, पिवपाक लायक ना। ज्या गोष्टीची आम्ही वाट पळयताले, आम्ही तुमकां सांगलेले रगाडा नदीची प्रदूषित जाल्या आणि आम्ही सतत म्हणत असले आमच्या थ्रू की बाबा उदक जे आसा ते सगळे गदूळ जाल्लें आसा, सगळें तरी पोल्युटेड जाल्लें आसा। खंय ना खंय आम्ही तितून एक केमिकल एक्झामिनेशन मागलेले। आमच्या थ्रू आमचो जो ग्रामस्थ आसलो सिद्धेश नाडकर्णी तेणी एक कंप्लेन दिल्ली आणि तितून आम्ही मागून घेतलेले। प्लस आम्ही आमच्या थ्रू रिपोर्ट उदक टेस्टिंगाक दिल्ले। सो आता आमकां थ्रू गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसे कडल्यान एनवायरमेंटल अँड पोल्युशन कंट्रोल विंगा कडल्यान जे ऑथरायज जे टेस्टिंग आसा तेजो आमचे कडेन रिपोर्ट येयल्लो आसा, जो तुमकां वाचून दाखयता। बॅक्टेरियल एनालिसिस तेजे बरयल्ले आसा, तेजेर बरयल्लें आसा बॅक्टेरियोलॉजिकल एक्झामिनेशन म्हणून। तेजेर बरयल्लें आसा की बाबा तेजेर कितें आसा कंटेंट ते बरयल्लें आसा आनी तेजेर रिमार्क दिल्लो आसा द सॅम्पल ऑफ वॉटर एनालायज is found contaminated by a coliform organism. The water therefore cannot be recommended for human consumption as such. So तेजे क्लियर कट गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीन जे आमकां जे रिपोर्ट दिला तेजेर मेन्शन केल्लें आसा की बाबा आमी जे आतापर्यंत जे उदक खाता रगाडा नदीचे जे आमकां त्या नदीच्या पिठांतल्यान डायरेक्ट पंप करून जे उदक सगळ्या गांवांत सर्क्युलेट जाता ते उदक प्रदूषित आसा आणि तेच आमकां पीडब्ल्यूडी आज सप्लाय करता उदक। सो म्हाजो पयलो डिमांड आसा की जाता तितल्या बेगीन तो पंप बंद करून जे उदक दूषित उदक आतापर्यंत आता 3 वीक जाले आमी कंप्लेंट दिल्यार तेज्या पयली कितलीशीं वर्सां जाली ते उदक आमी खाता। सो खंय ना खंय पयली स्टेप आसा ती आमी डिमांड करता की जाता तितल्या बेगीन तो उदकाचो पंप बंद जावचो आणि उदकाचो सप्लाय बंद करून आमकां जाता तितल्या बेगीन पंचायतीन आमकां पिवपा लायकीचें जे उदक आसा जशें की ओपा ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंयच्यान आमकां टँकरीच्यान किंवा खंयच्यान जाता तितल्या बेगीन विदीन एमर्जन्सी फाल्यांच्यान आमकां ते उदक पाणी पुरवठा आमकां करचो। सो खंय ना खंय आमचेर पंचायतीन कांयच कसलीच स्टेप घेवना। सो हेच्या खातीर जो कोण पंचायत बॉडी आसा किंवा पंचायत ऑथॉरिटी आसा तेजेर जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवची आणि जाता तितल्या बेगीन आमकां गव्हर्नमेंटान आता तरी आयकोन जे आमी सफर करता मे बी कितल्योशो डिसीजीस प्रॉबेबली ऑलरेडी आमच्या बॉडीन ट्रान्सफर जाल्या आसतल्यो। सो खंय ना खंय बेगीतल्या बेगीन गव्हर्नमेंटान हेजो सुटावो करून आमकां पाणी पुरवठा जो आसा फाल्यांच्यान चालू करचो। जे आज तेंच्यांनी ग्रामस्थांनी हेल्थाक रिपोर्ट दिल्लो, उदकाची टेस्टिंग धाडलेले, तेन्ना त्या उदकाची जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंटान रिपोर्ट आयलो की तें उदक कोणीच पिवपाचें योग्य ना आनी तो टेस्टिंग रिपोर्ट येवन आज हांगा जो रिपोर्ट येतरीर हांगा खळबळ माजली सांकोडे गांवांत की तें उदक सामकें दूषित आसा आनी दूषित हें उदक पिवपाक ग्रामस्थांक उपयुक्त ना। तेन्ना जे कोणी हें उदक दूषित केलां तेजेर कडक कारवाय करची अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सांकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।